विसा उपरांत तुमकां येवकार. 2002 साला सावन पणजे मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या अंतर्गत लायटिंगाचो पालिकेन एकूय पैसो भरिल्लो ना. ह्या बाबतीत तांकां ह्यान आदी नोटीसी पावल्यात. 3 करोडा वयर रक्कम अजून भरपाची बाकी आसा. हो कर भरचो म्हण नोटीस डिव्हिजन एकाच्या अधिकाऱ्यान पालिकेक धाडिल्ली अशी माहिती विजाचे चीफ ऑफिसर लक्ष्मीकांत कोलवेकर हांणी दिल्या. अर्डेक्स वाहते पणजेच्यान संजय मनोली. 2002 साकून तांचे जे हें आसा तुगे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तांचे इंटरनल लायटींग आसा तेजे एक पयस सुद्दां तेणें पे करूं नाशिल्लो आनी तो आतां एज ऑन डेट अरावंड मोर दॅन 3 crores तुगेलो एक्युमुलेट जाला आनी तांकां पयलीं नोटीस धाडिल्ली तो सेटल कर म्हण, पूण तेणें तें कांय करूं नाशिल्लें आनी आतां मागीर ते फाटले 15 दीस पयलीं आमचे डिव्हिजन 1 इन्चार्ज आसा तेणें तांकां 7 दिसाची नोटीस धाडिल्ली. ते ड्यू आसता तो सेटल कर नाजाल्यार डिस्कनेक्ट करतले. मागीर सबसिक्वेंटली तेणें म्हाका लेटर केल्लें तेन्ना तें डिस्कनेक्ट करनाका म्हण हांवें मागीर इंटर्न तांकां लेटर केलें बाबा जें कितें आसा ते ड्यूज आसा ते तुमी क्लियर करात टू एवॉयड डिस्कनेक्शन. पूण तेणें ते ड्यूज कांय क्लियर करूं ना फ्रॉम 2001 ते मोर दॅन 3 crores आसते आनी फायनली आज आमचे ते डिव्हिजन 1 तेंचें डिस्कनेक्शन केलां. ते अनलेस ते सेटल केले शिवाय तांकां इवन हांवें इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटी सुद्दां दिवया म्हण हांवें सांगिल्लें तांकां. पूण म्हजे कडेन परतें कांय रिस्पॉन्स येवना, तांचें इंटिमेशन येवना.